बिकॉज सर हांव पयलीं न्ही पेमेंद्र शेट हांणी जे सांगले पळय न्ही 15 year रेजिडन्स म्हणून ताका पयलीं क्लॅरिफाय करता. इट इज फॉर द हावजींग बोर्डाचो प्लॉट एप्लाय करपाक आनी फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 30 years रेजिडन्स आसा, 15 वर्सां ना. ही पयली गजाल आसा. त्या खातीर तो मूळ गोंयकारूच ताका तो मेळटा हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. दुसरें जो सांगता बेंजीन जो वेगवेगळे विशय मांडले आनी बाब एलओपीन त्या विशयाचेर उलयता आसतना प्रधानमंत्री आवास योजना ही जी आसा ती रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आनी अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीज हांच्या मार्फत ही घरां बांदता. 240 घरां जी कंप्लीट केल्या अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ही बरोबर आसा. Why are you falsifying your answers? You are falsifying totally. Isn't this a breach? This is a breach. तू wrong answer दिला LQ sarcasm है. Breach of privilege हम दिली answer दिला तुम्ही. 240 houses करून सारख्या. So why are we having this breach every time? किती सारखं ना टेन सांगली म्हणून आणि किती सांगा आमका प्रत्येक पाड्या सभा नाका तुम्ही आन्सर नाका सॉरी इकॉनॉमिक सर्वे नाका कागद नाका. Every time we are having this issue. No accountability towards what the government is doing. No accountability towards government documents. काहीच accountability ना. आणि वस्कोर मुखारी म्हणून आन्सर दिता ऍक्शन घेवपाची गरज दाखवतो. इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एक आन्सर दिता एलक्यूचे एक आन्सर फर्स्ट टाइम सुद्धा तिसरो आन्सर बिकॉज तू ऍक्शन घेवपाक जाय सर आड कोण आन्सर सर व्हाय इज दिस गव्हर्नमेंट ऑलवेज डूइंग लाइक दिस प्रत्येक क्वेश्चन देयर इज अ फॉल्ट प्रत्येक क्वेश्चन नो कॉम्प्लिटिव्ह सर त्याचे उलोवन जालेला राव म्हणून सांगता मग तू ऍक्शन घेलो नाही वी नीड आन्सर हियर व्हाय इज देयर अ डिफरन्स ऐकून घेवपाची तयारी ना तुझी. बिकॉज सर प्रधानमंत्री आवास योजना हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ती घरां जी आसा त्या एजन्सीच्या मार्फत बांदल्या. हाज्या व्यतिरिक्त अटल आश्रा योजना फॉर द ओबीसी फॉर द एससी ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांदपा खातीर 3 लाख रुपया आमी दिता. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आहा रुरलानूय आसा. डायरेक्ट बँकेतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आहा पळय ही मेळटा. ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय न्ही ती देशभर अशा पद्दतीची घरां बांदीत आसा. गोंयकारांक तेजो पयलीं जेन्ना 11चो सर्वे घेतलेलो त्या 11च्या सर्वे 2011च्या सर्वेनुसार व्हेरी फ्यू पीपल वेर इलिजिबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमी परत मागला आता रिसर्वे करून घरां जी आसा ही प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या स्किमी खातीर घरां आमची रिकमेंड जावची. उरता उरलो प्रश्न हावजींग बोर्ड. हावजींग बोर्डान जो आत्ता सांगला की हांवें म्हज्या बजेटांत इट इज एन एफोर्डेबल हावजींग फॉर द गोंयकार हे आमी जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आनी ताच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आमी पेडण्यान आतां ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन मूवूय केला की जागा एक्वायर करपाक. लोकेशन कितें लोकेशन हुई पेडणे हुई लोकेशन ते आतां तुका कितें आसा इकॉनॉमिक सर्वे सांग ना व्हाय इज दिस डिफरन्स त्याचे आन्सर क्लियर दी म्हाका म्हणजे वेगळाच ऐकून घ्या आन्सर दिना ऐकून घेवपा आन्सर दिना पॉइंट आन्सर दिना. इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आणि इलेक्टिव आन्सर मॅच जायना. हाचे आन्सर क्लियर इकॉनॉमिक सर्वे मिस्टेक जाल म्हणून मागून घे. क्वेश्चन अवर सोंपल्या उपरांत करेक्शन कितें केलें तें हांव सांगपाचो म्हाका एक्शन घे रिप्लाय दी इलेक्टिवाचे आन्सर रॉंग आहा इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रॉंग आहा आणि उल्हास बाबान जो सांगला दिला ऑप्शन दिला